ताजेर नो कॉन्फिडन्स मोशन फायल केल्लो पण म्हाका दिसता 7च जाण मेंबर प्रेजेंट आशिल्ले आनी कितें जालें एक्झॅक्ट म्हणल्यार तुका कितें खबर आसा इतुरलें? आमचो जो ग्रूप आसा 8 जाणांचो ते आमी सगळे एक कडेन रावन आमी तो नो कॉन्फिडन्स म्हाज्या हाडलेलो तो आमी डिफीट केलो. सो अशें आयकूंक येता एक कावन्सिलराक तुवें वचून सांगलेलें की आपूण रिजायन जाता म्हणून तुमी नो कॉन्फिडन्स मोशन हाडनाका बीन अशें म्हणून कितें जाल्लें काय म्हणटा? तशें कांय ना. आमची जी एक अर्चना बाय आसा पळय तेणी म्हाजी नो कॉन्फिडन्स सायन केल्ली. ताका आमच्याच एक मनशान तें तुमकां सांगपाची गरज ना तेणी ताका मिसगायड केल्लें की अशें अशें कर तशें करुया अशें करुया म्हणून मिसगायड केल्लें आनी तेणी म्हळ्यार आमी सगळीं हें करुया म्हणून मिसगायड केलें म्हणून तेणी सायन मारली? मिसअंडरस्टँडींग जालें म्हणून तेणी सायन मारली. तशें कांय ना आमचे भितर. तुम्ही आता 8 जाण वांगडा 8 जाण आमी सगळीं बरोबर आसा. सो हेच्या मुखार चेअरपर्सन बीन कितें चेंज करपाक सोदतले तुमी काय आनी परत कितें अशें कितें आसतलें? तें म्हाका कांय खबर ना. ते सगळे पार्टी खरीद. पयर तुम्ही 8 जाण एकत्र आयज आसा म्हणटा पयर तुमी चेअरपर्सनाचेर हाडटा कित्याक चेअरपर्सनाचेर हें हाडटा विश्वास तेन्ना कित्याक पास करूना तेच सांगलें आमचें एक जे आशिल्ले पळय ते कावन्सिलर ताका मिसगायड केलें म्हणून तेजें मिसअंडरस्टँडींग जालें म्हणून तें आशिल्लें म्हणून आमी सगळे प्रेजेंट रावना त्या दिसा. आता तुमच्या पार्टीचो जातलो चेअरपर्सन हय जातलो केन्ना चेअरपर्सनूय जातलो वायस चेअरपर्सनूय जातलो. रिजन दितलो केन्ना तो रिजायन कळटलें. पार्टीन अजून म्हाका ते बद्दल कांय सांगूना. सांगले नंतर हांव पार्टी सांगता तसो हांव निर्णय घेतलो. पूण हे तुजे आरोप केल्या तर फोटिंगाचे आसा. हय फोटिंगाचे. ते कोण एक मनीस आसा तो मातसो मिसगायड करता आपल्या स्वार्था लागून. काम कांय जायना. जवळ जवळ 5 म्हयने जाले कांय आमची कामाय जावना. हेजे पयलीं जे बरी कामां जातालीं आमकां लोकांकूय तसो रिस्पॉन्स दिवपाक जाय कित्याक आमच्या वॉर्डान आमची कामां जाल्लीं जाय आमकां आनी कांय ना. चेअरपर्सनान 15 वॉर्ड तो चेअरपर्सन म्हणजे 15 वॉर्डूय तेणी एक्चुली तेणी लक्ष घालप आसता. मार्केटान कितें आसा तें पण तेणी पळोवप आसता कित्याक ह्या वर्सात तुमकां जो प्रॉब्लम जाला आतां तुमी म्हणटा पळय चिखल जाला हें जाला हेच्या पयलीं जाल्लें आयकूच नासतलें तुमी केन्ना आमचे चेअरपर्सन आसतना दळवी आशिल्लो पयलीं तेन्ना केन्ना अशें प्रॉब्लम ना अशें कोणाची कंप्लेनी नाशिल्ल्यो. ना तुमी आतां एक जावन ते करपाक जाय अशें दिसना तुमकां हय सगळे एक जावन हे सारकें साफ करपाक जाय अशें दिसना. हय करतले आमी साफ करतले. केन्ना केसी वाडता केसी वाडत न्ही आमी आतां फाल्यांच्यान आजच्यानूच लागतले कामाक. पण आता सध्या तुम्ही एक संघ आसा आणि सगळे एक संघ आसा आमी 8 जाण सगळे बरोबर आसा आनी एक कडेन रावन आमी काम करतले आनी फोंड्या आमच्या फोंड्या वाठारा लागून काम करतले. नो कॉन्फिडन्स मोशन फायल केल्लें. सो कितें एक्झॅक्ट जालें आनी कितें डिसिजन जालें? नो कॉन्फिडन्स मोशना खातीर 8 जाणांनी सायन मारलेल्यो. तितूंतले 7 जाण प्रेजेंट आशिल्ले आयच्या मिटिंगेक आनी कोरम जेन्ना ठरयता तेन्ना क्लॉजा प्रमाणे कोरम जो आसता तेची हाफ ऑफ टोटल स्ट्रेंथ आनी इफ देर इज एनी फ्रॅक्शन सो इफ देर इज एनी फ्रॅक्शन टू बी इग्नोर्ड अशें क्लियरली बरयल्लें आसा एक्टान. सो जेन्ना पयलीं 6 जाण आशिल्ले तेन्ना हांव रावलो 15 मिनटां जाले मागीर आनी 15 मिनटां एक्शन केलें एक्शन केलें आनी जेन्ना 7वो मेंबर येयलो तेन्ना हांवें मिटींग घेतली आनी तो ठराव आसा तो मांडलो. असो ठराव आसा त्या ठरावाक सगळे 7 जाणांनी हात वयर काडला. आतां ठरावाक सगळ्यांनी हात वयर काडला आनी अशा पद्दतीन 7-0 जाता जेन्ना हें जाता तेन्ना अशा पद्दतीन डिसिजन कितें आसा तें हांवें ते DMA कडेन सोडलेलें आसा. हांवें डिसिजन घेवना हेजेर आनी इतल्यातूच मिटींग सोंपयल्या. टोटल स्ट्रेंथ 15. DMAचें डिसिजन केन्ना एक्सपेक्ट आसता तें हांवें चीफ ऑफिसराक सांगलां अशें मिटींग जाल्या ते तुमी कन्वे करा तांकां. आनी सो 8 जाणांनी सांगला म्हणजे 8वो कोण तुमचो प्रेजेंट जावं नाका म्हणटा? 8वो अर्चना डांगे म्हणटा ती प्रेजेंट जावना. पण तिणें सायन मारलेली ऑलरेडी. तिणें सायन मारलेली तिची 8वी सायन आशिल्ली ती प्रेजेंट जावना. ओके. जेन्ना म्हाजे कडेन म्हणजे तिजें उलोवप जालें सकाळीं आज सकाळीं उलोवप जालें तेन्ना तिणें सांगलें की जो एक्जिस्टींग जो वायस चेअरपर्सन आसा विरेंद्र ढवळीकर ताचे कडेन आयलो सकाळी फुडें आनी ताणें सांगलें की तूं कित्याक हें करता आपूण रेजिग्नेशन दिता तेन्ना तूं ठरावाक वचो नाका. सो तेणें आनी आपल्याकूय कांय वायटपण नाका तो रेजिग्नेशन जर दिता म्हणटा अजून पर्यंत कांय पावना. म्हणल्यार रेजिग्नेशन जर दिता म्हणटा आपल्याक तेजे कडेन कांय वायटपण घेवपाचें ना. तो आपूण जावन रेजिग्नेशन दिता जाल्यार आपूण आनी त्या ठरावाक येना. ताणें आपल्याक रिक्वेस्ट केला. म्हणजे सध्या तोच उरलो आसा. हांवें डिसिजन दिवना. म्हजें डिसिजन पेंडींग आसा.
DMA डिसाईड करतली DMA डिसाईड करतो सध्या तरी तोच आसा अजून करतात हें जावना रुजूय जावना म्हणजे सध्या तो वायस चेअरपर्सन आसा म्हणजे आयचो जो कितें आसा न्ही तें डिसिजन DMA कडेन पेंडींग केन्ना एक्सपेक्टेशन तुमकां ना मेळटलें रोखडें कारण गेल्या खेपो तुमकां एक वरा भितर हें मेळिल्लें कारण गेल्ल्या फावटी कितें जाल्लें गेल्ल्या फावटी तांणी 7 जाणांनी सायन मारल्यो आनी 7 जाण ते येवना म्हणजे एक प्रकारे ताणें डेमोक्रेसीची फकाणां कशी केल्ली तुमी सायन मारता आनी तुमी अविश्वास ठराव हें करपाक तुमी येना तशें ह्या फावटी जावना आनी ह्या फावटी जे 8वी आसा ताणें क्लियरली म्हाका सांगलेलें आसा की अशें आसा तो रेजिग्नेशन दिता म्हणटा जाल्यार आपूण आनी कित्याक तेजे कडेन वायटपण घेवं म्हणून ताणें तें येवना अशें ताणें म्हाका क्लियरली सांगलां